नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स सोमारा सावन कॅसिनो स्पा क्लब सुरू एक्सपर्ट कमिटीची मान्यताय 10वी 11वी 12वी 4 तारखे सावन सुरू जावये 24-25 तारखेक कमिटीची परत बसका स्थिर सरकारा खातीर विकास कामाक वेग लोकांनी स्थिरता कायम दवरची मोपा जुवारी नॅशनल हायवेचेर फोकस पर्यटनाक वाव मोदीचो गोंयकारांकडेन संवाद प्रधानमंत्री मोदीने सरकाराच्या कामाची कोविड वॉरियरांची तुस्त केली म्हण सरकार खोशी 31 ऑक्टोबर मेरेन सगळ्यांक दुसरो डोस दिवपाचे टार्गेट पंजाबचो मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंगान दिलो राजीनामो काँग्रेस हायकमांडान जाय ताका मुख्यमंत्री करचो कॅप्टन म्हणटा अपमान जातालो फुडलो पर्याय हुकतो आणि सरकार तुमच्या दारी कोलवाळे थियेसावन जाता सुरुवात लोकांक सरकारी फॉर्मालिटी तडीक लावंक संद सगळे तरेची कामां एकेच सुवातेर लागतली तडी सोमारा सावन कॅसिनो स्पा क्लब सुरू करपाक एक्सपर्ट कमिटीन मान्यताय दिल्या ईडीएमा सारख्यो एक्टिव्हिटी सध्या ना पॉझिटिव्हिटी रेट कमी आशिल्ल्यान इकॉनॉमिक एक्टिव्हिटी सुरू करूं येता म्हण सरकाराक सुचोवणी दिल्या 9वी 10वी 11वी 12वी ह्यो यत्ता चड करून 4 तारखेक सुरू जातल्यो 24 वा 25 तारखेक परत एक्सपर्ट कमिटीची बसका जातली आम्ही म्हणटा की स्लायटली जर पळयत जाल्यार 1.8 तेज्या वयल्यान 2.1 पॉझिटिव्हिटी सुद्धा गेला ताच्या खातीर आनीकूय बी एक 8-10 दीस आमकां मॉनिटर करचें पडटलें एक्सपर्ट कमिटीन सजेशन दिल्लें की ऑल एक्टिविटीज ऑफ इकॉनॉमिक एक्टिविटी चालू करच्यो सो मोस्ट ऑल द इलेक्ट्रिक विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 20th म्हणजे सोमारच्यान सुरू जातल्यो व्हडल्यो सनबर्न बीन तसले कितें आसा पळय ईडीएम आहा ताचे सांगला की दे विल नॉट बी परमिटेड एज ऑफ नाव कॅसिनोचेर मेन म्हणजे कितें डिसिजन जालें कॅसिनो 50% सो एनी क्लब बी सगळे ओपन जातले स्पाक आनी 50% करू शकनात कारण ती कधी 50% आहा न्ही इंडोर पार्टी आसा जाल्यार कॅपॅसिटी कितकी आसा 50% आनी घेवं येता सो बट हू विल कीप द वॉच ऑन दीस पीपल गव्हर्नमेंट स्कुलांचे सांगितले तांकां सांगला की तुमी बसा म्हणून ऑन 24-25 वी विल सीट एक्सपर्ट कमिटी टू डिसाइड अबाउट द स्कूल्स but most likely we might open somewhere around 4 तारखेच्यान बी ऑक्टोबराच्यान likely to that at least 9, 10, 11, 12 भुरग्यां आहा तांकां गोंय असीम संभावनांचो प्रदेश गोंय फक्त एक राज्य न्हय जाल्यार ब्रँड इंडियाची वळख म्हण प्रधानमंत्री मोदी उलयलो गोंयांत स्थिर सरकार आसा म्हण सुशासन चल्लां लोकांनी ही स्थिरताय कायम दवरची म्हण मोदीचो उलो मोपा जुवारी नॅशनल हायवेचेर केंद्र सरकार कोट्यांनी रुपया मोडटा पर्यटन शेती आनी हेर वेवसायां खातीर वेवसायिकांक रिणां आनी मजत दिवपाक सरकार वावुरता म्हण प्रधानमंत्र्यान सरकाराची तोखणाय केली कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोवा में अभूतपूर्व काम हो रहा है इस एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का एक आधुनिक कनेक्टिंग हाईवे बनाया जा रहा है मुक्ति संग्राम की अनोखी गाथा का साक्षी अगौड़ा फोर्ट भी जल्द ही लोगों के लिए फिर खोल दिया जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्णा गोवा के इस संकल्प के तहत गोवा में 50 से अधिक कंपोनेंट्स के निर्माण पर काम शुरू हो चुका है गोवा के पशुपालकों और मछुआरों को पहली बार बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी गोवा में रेहड़ी पटरी और ठेले के माध्यम से व्यापार करने वाले साथियों को तेजी से लोन देने का काम चल रहा है गोवा असीम संभावनाओं का प्रदेश है गोवा देश का सिर्फ एक राज्य भर नहीं है बल्कि ब्रांड इंडिया की भी एक सशक्त पहचान है।
गोवा में आज जो अच्छा काम हो रहा है उसमें निरंतरता बहुत आवश्यकता है। लंबे समय बाद गोवा को राजनीतिक स्थिरता का, सुशासन का लाभ मिल रहा है। इस सिलसिले को गोवा के लोग ऐसे ही बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंय सरकाराच्या कामाची, गोंयच्या कोविड वॉरियर्सांची तुस्त केली म्हण मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री धरून सगळेच आमदार मंत्री खोशी। पर्यटनाची दारां उक्ती करूंक वाशिनांची मोहीम महत्वाची। सगळ्यांनी वाशीन घेवचें। 31 ऑक्टोबर मेरेन सगळ्यांक कोविड वाशिनाचो दुसरो डोस दिवपाची सरकारान मोख दवरल्या। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्या 3 स्टाफां वांगडा उलयले। आमचे डॉक्टर्स, परत नर्स आनी ANM हेल्थ वर्कर, ताज्या भायर 3 जाण बेनिफिशरीज आशिल्ले। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन गोंय सरकारचे अभिनंदन 100% वॅक्सिनेशनच्या बद्दल केलें किंवा तेंच्यांनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ, बाकीचो सगळो आमचो एड्युकेशन डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या स्टाफाचें अभिनंदन केलेंच। बट ज्या पद्दतीत मोदीजी इंटरॅक्ट करताले, म्हणजे सिनियर सिटीजनां वांगडा, आमच्या मुस्लीम भयणी वांगडा, आमच्या मुस्लीम भावां वांगडा, तें जर पळयलें जाल्यार तेंची आत्मीयता जी आसा ती खरोखरूच दिसून येता। तांच्या कडल्यान हे मोटिवेशन्स घेवन निश्चितच आमी जें म्हटलां की 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी सेकंड डोस ऑफ वॅक्सिनेशन 100% पुराय करतले। टुरिजमाक वेलकम करपाक जाय त्या खातीर गोंयांत 100% वॅक्सिनेशन केल्ल्या कारणान निश्चितच हांगा येवपी ट्युरिस्ट हो सुद्दां आपल्याक सेफ समजतलो आनी नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हे गोंया कडेन एट्रॅक्ट जातले। PM आग्वादा फोर्टाचेर उलयलो, लोकां खातीर बेगीनच ओपन जातलें म्हणून। आनी चड करून म्हाजे हिसपान ती डेट डिसेंबराचीच जातली, जी आमी तितूंत उलयल्या 19 डिसेंबर। जेणी बरें काम केलां म्हणजे सगळ्यां कडेन तेजें फेस टू फेस हें जालें, उलोवप जालें। तांकां PM मोदीन धन्यवाद दिले की बरें काम केलें। म्हणजे I was really touched by the interaction of the Honorable Prime Minister, and it gives us more motivation to work to achieve our targets. This was not only a simple interaction or asking you statistics or what your feeling was. He spoke to every beneficiary in a very different way in terms of their experiences. गोंयचो विचार करून गोंय फुडें व्हरपाक आनी गोंयान गोंयचे भायचे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल जो लोक येतात येवपाक तेणें मोकळीक दिल्ली आहा। आज प्रायम मिनिस्टराचे बर्थडेच्या निमतान जो सेवा सप्ताह वीक आसा त्या निमतान आमी बाजारान खंय वचून आमचे लोकांक एक फ्रुट्स कशे आमी आमचे मंडल, महिला मंडल, तशें यूथ आमचे सगळे कार्यकर्ते सगळ्यांक फ्रूट दिता। सो हो एक प्रोग्राम आमी हांगा ह्या वाठारांत केल्लो आसा। सो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे निमताचे बर्थडेच्या निमतान आमी हें दिल्लें आसा आनी तेकाय यश आवडटा, तेकाय बरी व्हडली उमर आवडटा अशें करून आमी ते सेवा सप्ताह वीक हो केल्लो आसा। पंजाबात काँग्रेसीक मोठे जैत दिवन सरकार चलोवपी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंगान राजिनामो दिलो। हायकमांडान तांकां जाय ताका मुख्यमंत्री करचो म्हण राजिनामो दिल्या उपरांत तो उलयलो। मुख्यमंत्री आसूनय आपलो अपमान जातालो। राजकारणात पर्याय असतात, ते खंय तो वापरतालो। नवज्योत सिद्धू गांधी परिवारा कडेन लागीं जाले उपरांत पंजाब काँग्रेसींत वाद सुरू जाल्ले। म्हयनोभर तणाव वाडल्या उपरांत कॅप्टनान राज्यपाला कडेन राजिनामो दिलो। मयेचो फुडलो आमदार काँग्रेसीचोच आसतलो हो विश्वास घेवन आदोगाद अजय प्रभुगांवकारान काँग्रेसींत प्रवेश केला। अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी हेर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ताका येवकार दिलो। वेंचणूक लागीं पावता तशेंच चडांत चड लोक काँग्रेसीन येवंक फुडें सरतात म्हण गिरीश चोडणकार उलयला। आनी आयज गोंयभर वचत थंय एक जो काँग्रेसीन एक नवी दिशा गोंयचे खातीर आमी दिवपाक सुरू केल्ली आसा। एक वेगळो विश्वास आमी लोकांचो जिखलेलो आसा। ठामपणे कंटिन्युअसली आमी लोकांचे इशू रेज केल्ले आसात, लोकांचे इशूक आमी आवाज केल्ले आसात आनी लोकां खातीर आमी आयज झगडत आसात। आमी म्हणटा पॉलिटिक्स इज बॅड, बट आन्सर टू द बॅड पॉलिटिक्स इज गुड पॉलिटिक्स अँड नॉट नो पॉलिटिक्स। हो मंत्र घेवन आमी फुडें गेल्या। सो आमकां एक बरें राजकारण करपाक जाय। हांव ज्या भागांच्यान येता मये मतदारसंघ ते कितलेशेच इशूज आसा आनी म्हाका दिसता हांव चोडणाच्यान जेन्ना भितर सरता आमच्या मतदारसंघान येवपाक 3 वाट्यो आसा, एक चोडणाच्यान, एक अस्नोडच्यान आनी एक सांखळेच्यान। तुमी जर वचात आमच्या मतदारसंघात तुमकां वयता आसतना दिसतलें की उदरगत जाल्या काय ना ती। प्रत्येक फावटी आमी कितें करता, हो कॅन्डिडेट बरो न्हू म्हणून एक पक्ष कॅन्डिडेट बदलीत आसता। गेले फावटी सभापती बरो नाशिल्लो म्हणून प्रवीण दाटे काडिल्लो,
आतां तोय बरो ना म्हणटा तेकाय चेंज करतले. सो म्हाका अशें दिसता आतां लोकांनी कॅन्डिडेट चेंज करचो न्ही, आतां पार्टीक चेंज करची मयेच्या. आनी म्हाका खात्री आसा की 2022च्या इलेक्शनान मये मतदारसंघाचो आमदार हो काँग्रेसच्या सरकारान आसतलो, इतलो विश्वास आसा. आनी आता कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET, and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. सरकार तुमच्या दारी मोहीम कोलवाळे थिये सावन सुरू जाता. सरकारी फॉर्मालिटी तडीक लावन घेवपाची लोकांक संद आसा. आमदार आसतना म्हज्या सारक्याक म्युटेशना सारख्या गजालींक त्रास जाता. लोकांक कितलो जाता आसतलो म्हण थियेचो आमदार निळकंठ हळणकार उलयलो. सगळ्या तरेची कामां एकेच सुवातेर करपाची ही एक बरी येवजण. कितलो तेंप उरिल्ली लोकांची कामां तडीक लागतली म्हण हळणकार उलयलो. आनी आपले जे बारीक मोठी कामां जी अडकळून रावल्या, आमी खूब पळयता लोक वोटींग कार्डां तयार करूंक वयतात ऑनलायन. खंयच्या ना कारणान भायर मारल्या उपरांत BLO कडेन वयता, तांकां ते मागीर तेज्या पासूनय फायल पयस उरता. हें जावचें ना, वोटींग कार्डूय जातालें. ह्यो सगळ्यो योजना तेज्या बरोबर आमी पळयता की हे आमदार येणात्यान आमच्या फुड्यान खुबशे लोक म्युटेशन केसी खातीर येतात, डिमार्केशना खातीर येतात, सब डिविजना खातीर येतात. ह्यो सगळ्यो फाल्यां कलेक्टर आसतलो, ह्याय लोकांची प्रॅक्टिकली आयकून घेवन तेंचेर सुटसुटीत त्या टायमारूच करपाची ही योजना आहा. पार्टिशन करूंक जावं बाकीच्यो कांय कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरान केसी पेंडींग आहा म्युटेशनाच्यो जावं मामलेदारा कडेन, ह्यो खुबशे लोक आमचे कडेन घरांनी घेवन येता की 2 वर्सां 3 वर्सां पेंडींग आहा. त्योय सुटसुटीत तुमकां खबर आसतली की हांवें एसेंब्लीनूय म्युटेशना म्हाजे प्रॉपर्टी खातीर हांवें हें केल्लो, उपस्थीत केल्लो प्रश्न. जर म्हाज्या सारकेले जाता जाल्यार बाकीच्यांक जावंक शकता. ह्या खातीर तें लक्षांत घेवन सीएमान मुद्दम करून ह्यो म्युटेशनाच्यो, पार्टिशनाच्यो, डिमार्केशनाच्यो केसी फाल्यां हँडल करतले. हो बऱ्यांचो बरो लोकांक फायदो जातलो. म्हापशेचो समाज वावुरपी सलमान खानान आम आदमी पार्टीत प्रवेश केला. राहुल मांब्रेन ताका येवकार दिलो. म्हापशांत कांयच सुदारणा जावंक ना. बदल घडोवपाक खंय ताणें आम आदमी पार्टीत प्रवेश केला. कोविड आसूं वा तार न्हंयचो इशू, सलमानान बरें काम केलां म्हण राहुल उलयलो. राष्ट्रीय समाज पक्ष हो जो पक्ष आसा तो खूब जाणां गोंयांत आयकून आसता कदाचित, पण ते महाराष्ट्राची आघाडी सरकार आसा तातूंत ताचे MLA आसा, मंत्री सुद्दां आसा. सो ते हे पक्षाचे नॉर्थ गोवाचो कारभार सांबाळटाले आनी आज ताणें आम आदमी पक्षाचो हात धरला. जे काम आदमी पार्टीन बदल हाडपाचो विचार केला गोंयांत, जो फुडाकार घेतला ताका आज सलमानचो हातबळ मेळून नक्की आनी बळें मेळटलें. सो हांव रितसर सलमान बाबची हांव पार्टीन आज प्रवेश करता. म्हाका खात्री आसा म्हापशांत तशेंच गोंयांत तांचे सर्वीस मोठो आमचो सपोर्ट मेळटलो. आतां आमची जी सरकार आसा तेंच्यांनी 5 वर्सां जाली एम्प्लॉयमेंटचे उलयतात ते, पूण आमचे हांगा
आम्ही जर वेस्ट मॅनेजमेंटची एंटरप्रिनरशिप आणि स्टार्टअप सुरू केले तर हे लोक जे आसा ते वेस्टचे कशे वेस्ट कलेक्ट करूंक जाय, प्लास्टीक वेस्ट कसो घेवंक जाय आणि कसो तेका बिझनेसान कन्वर्ट करूंक जाय, हे अजून मेरेन हेंच्यांनी कांयच करूंक मला म्हणल्यार अशें खंय तरी सरकाराक नियत जाय, विलिंगनस जाय. म्हापशा पयलीं म्हणल्यार अशें 20 वर्सां जालीं कसलीच बदल आयलो दिसूना कित्याक नियत नासली, विलिंगनस नासलें. आसा तेच प्रॉब्लेम कंटिन्यू जाय केल्ले आसा. तेन्ना म्हाका खात्री आसा सलमान सारके नवे तरणाटे पार्टीन जॉयन जावन नक्को खंय तरी बदल येतलो आनी म्हापशाची बरी उदरगत जातली. गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना वतीन पाळोळे काणकोणा टॉयलेट ब्लॉक चेंजिंग रुमाचें उक्तावण जालें. ट्युरिस्ट वाडूंक लागला मात टॉयलेटीची सारकी वेवस्था ना म्हण बेगोबेग उक्तावण सुवाळो केलो म्हण काणकोणचो आमदार उपसभापती इजिदोर फेर्नांडीस उलयलो. कोविडाच्या अरिश्टाक लागून कामांक मातसो कळाव लागलो म्हण जीटीडीसी अध्यक्ष दयानंद सोपटे उलयलो. आता जेन्ना हिंगा लोक येवंक लागले टॉयलेट ना, लोक बेजारलो, ट्युरिस्ट बेजारले, हिंगाचे यूथ सगळे एकठांय जाले, इजदोर बाब ओपन कर जात तितले बेगीन. सो आय जस्ट रिक्वेस्टेड द डिपार्टमेंट टू ओपन इट. म्हाका दिसता 2019 आमी फाउंडेशन स्टोन करतो, तुमी तेका विटनेस आसा, आनी ओन्ली डिले जाल्लो ओन्ली बिकॉज ऑफ द कोविड-19. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश परतून ग्लोबलायझेशनाचो गोंयाक बरोच फायदो जालो. ती मागीर आशियाची पयली ज्युडिशियरी इमारत आसूं वा पयलें प्रिंटींग प्रेस मशीन. फोमेंतो रिसोर्सिसाचे मुखेली अवधूत तिंबले उलयले. ते स्पेक्ट्रम 2.0 भारतीय कंपनी सचिव संस्थेन आयोजीत केल्ल्या 2 दिसांच्या परिशदेंत उलयताले. भारतीय कंपनी सचिव संस्थेचे अध्यक्ष नागेंद्र रावान संस्थेच्या कार्यावळीचेर भर दिलो. October 4th we are having our national convention. Madam Nirmala Sitharaman ji, the Honorable Finance Minister, has agreed for the national convention. We had also requested Honorable Prime Minister of India. I am sure that his blessings will also be there. It is very close. It is very close to our chest. Similarly, we have the corporate award function on December 18th, which is going to be held in Mumbai. And Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji is going to be one of the guests, or let me say chief guest, for the program which is going to happen on December 18th. Today, in fact, I feel very honored that Shri Avdut ji is also present over here as the chief guest, where a lot of CSR initiative have been taken by his group of companies. One of the first places in Asia where laws, Western laws came and the judiciary came is Goa. If you visit the High Court building, not new one, not old one, but an ancient one, 250 years ago, a High Court was built in Goa, being the first High Court or first judicial building of Asia. It is still working in some dilapidated government sales tax office. But just have a look at it. Goa is also benefited by its globalization. Going back another 400 years, which was considered the star of the media in those days, the press. And that machine is still in the museum here, more than 300 years ago. So we were accidentally benefited from this globalization process. रिव्होल्युशनरी गोवन्सान बेकायदेशीर वोट बँक उक्ताडार हाडपाक पेंगट बांदलां. फातोड्ड्या आनी मडगांवच्या आमदारान गोंयची खरी वाट लायल्या म्हण आरजी फुडारी मनोज उलयलो. विजयाच्या मतदारसंघातल्या वोट बँकेचेर आरजीची नजर. मायकल लोबोच्या मतदारसंघातल्यान 9,500 बेकायदेशीर वोट बँक खंय आरजीन सोदल्या म्हण मनोजाचो दावो. फातोड्डा मारगांव रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें, हो उजो कितें, ही क्रांती कितें, पोगोगील कितें, मॅक्झिमम लोकांक खबर आसा. सो आमकां लोकां मेरेन पावपाक, लोकांचे काळी जिखपाक आनी हे इलेक्शन जिखपाक आमकां चड डिफिकल्ट ना, पूण आमकां कन्सिस्टंटली काम करपाक जाय. आयज जर गोंयची जर फाट पडल्या जाल्यार तेका मेन जर कोण रिजन आसा जाल्यार तुमचो हो फातोड्ड्याचो आनी ह्या मारगांवचो हे दोगूय जे MLAs आसा.
सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. ते म्हणल्यार हांगाले जे इलिगल मायग्रंट वोटिंग बँक हे दोगांय एमएलएन करून दवरला ती कॅन्सल करपाक जाय कितें नाका. आता ती जर कॅन्सल करते जाल्यार तुमचे सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन भितर जाय. विजय सरदेसायचे गोंयकार पण जर भायर काडले जाल्यार हेचे पयलीं मायग्रंटांची जी वोट बँक आसा ती कॅन्सल करपाक जाय. कित्याक गोंयकार तेका ह्या वोट मारपाचे ना. तेका जर कोण वोट मारतले जाल्यार मायग्रंट. मायकल लोबोची 9,500 बेकायदेशीर वोट बँक सोदून काढल्या. तेंचे 9,500 जे वोटिंग बँक आसा पळय ते वोटिंग बँक कॅन्सलीची ऑलरेडी लिस्ट काडलेली आसा. 9,500 या मायकल लोबोन वोटिंग बँक करून दवरल्या आनी ते कॅन्सल करपाक ऑलरेडी आमची टीम थंय सेट आसा आनी ऑलरेडी आमी कंप्लेंट लेटर ड्राफ्ट करून भितर घातलेली आसा आनी बीएलओ कडेन कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा. जो मायकल लोबो आमकां जॉयन जावपाक शकना तेच्या कितें म्हणटा पॉलिटिकल दलाल आनी दुसरो कोण ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. फोंडेचो आमदार आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकाचो जल्मदीस दबाज्यान जालो. हितचिंतकांनी प्रत्यक्ष मेळून व्हॉट्सॲप, फेसबूक आनी बाकीच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मा वरवीं रवीक परबी दिली. भरपूर वर्सां मागताली आमची सेवा करपाक, ह्या फोंडेच्या लोकांची सेवा करपाक असलो नेता आमकां जाय आनी खूब हांगा काम केल्लें आसा. अशेंच आमकां हेल्प दिल्लो आसा, टायमार पाविल्लो आसा. तेन्ना देवाकडे मागता भरपूर आयुश्य दिवं, आरोग्य दिवं ताजे कुटुंब ताका आनी ताजे संबंद कुटुंबाक. आज तांचो वाडदिवस. हांव आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आनी आमचे आदले खासदार नरेंद्र सावयकर, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष अपूर आमी रवी बाबाक वीश करपाक लागून मुद्दाम आयिल्ले वाडदिवसाचे शुभेच्छा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.